नमस्कार येवकार गोवा टुडेत सुयश गावणेकार 10वी-12वी क्लासीक रिस्पॉन्स ना चडशे भाग बेकार म्हादयचेर बीजेपीत फाटे एकलो म्हणटा कोर्टांत दुसरो टेबलार राज्यांक कोविड अलर्ट ना जाल्यार डिसेंबरांत ल्हार दिव्यांगांक स्किमी ना मुखेली जबाबदार वीज मंत्री पावर डिबेटीक तयार वार बुधवार वेळ सांजे 4 सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स 10वी-12वी क्लासीक व्हडलो रिस्पॉन्स ना चडशे भाग रिकामे पालक धाडिना ऑनलायन क्लासी बऱ्यो रिस्क ना फिजिकल ऑनलायन क्लासी शिक्षकांचे धड ना म्हादयचेर बीजेपीत फाटे गोंयचो प्रभारी सीटी रवी म्हणटा कोर्ट ऑर्डर दिता ती सगळ्यांक मान्य आर्लेकार म्हणटा प्रस्न दोनूय राज्यांनी बसून सोडोवपाचो गोंयचो मायनिंग प्रश्न केंद्र सरकार लावंक सोदता तडीक मायनिंग गोंयची मुखेल गतिविधी प्रश्न खंय सुटूंक जाय मायन्स मंत्री प्रल्हाद जोशी उलयलो स्वयंपूर्ण गोंया सकयल 4 डिसेंबरा सावन तालुक्यांनी दिव्यांग शिबिरां दिव्यांगांक युनिक कार्डां आनी स्किमी मुख्यमंत्री म्हणटा खात्याच्या खाळपणाक मुखेली जबाबदार आपाचे वाल्मिकी नायकाची चॅलेंज वीज मंत्री निलेश काब्राल पावर डिबेटीक तयार ईडीसी कॉम्प्लेक्स दीस बुधवार वेळ थारली सांजे 4 म्हापशा कुचेली खून मारलो उपरांत जाळो 49 वर्सांच्या राजेश शेटकाराची बॉडी मेळ्ळी जाळिल्ले परिस्थितीत पुलिसांनी थंयच्याच 2 जाणांक उखल्ले कोरोनाच्या दुसऱ्या लाराची महाराष्ट्रात दखल आदींच सादूर दिल्ली राजस्थान गोंया सावन रेल्वे विमानान येतल्यांक एसओपी नेगेटिव्ह टेस्ट रिपोर्ट सक्ती शिमेचेर स्क्रीनिंग आणि वाडट्या कोविड केशीची सुप्रीम कोर्टात दखल 2 दिसांत राज्यांकडच्यान मागलो रिपोर्ट तयारी दवरात ना जाल्यार डिसेंबरांत परिस्थिती हाताभायर कोर्टाची राज्यांक शिटकावणी 10वे-12वेच्यो क्लासी सुरू भुरग्यांचो तितलो रिस्पॉन्स ना चडशे भाग रिकामे कोरोनाच्या भयान आवय बापूय भुरग्यांक स्कुलांनी धाडूंक सोदिनात सध्याच्या परिस्थितीत ऑनलायन क्लासीज बऱ्यो म्हूण पीटीए रावल्यात फिजिकल क्लासी बरोबर स्कुलांत येना तांचे खातीर ऑनलायन क्लासी घेवंक शिक्षकांची सर्कस जाता तश्यो एसओपी पाळून हायस्कुलां सुरू 10वेक 1.25 वरांची बॅच फुडल्या सप्तका सावन प्रॅक्टिकल सुरू करतले पहिल्या दिसा 20% हाजेरी ऑनलायन क्लासीस बऱ्यो म्हूण खंय पीटीए सांगता But nevertheless, on the first day we had just about 35 students who attended out of 179 and today also we have got almost the same number. We are trying our best to reach out to our students, but our PTA is of the strong opinion that in this pandemic situation the classes should not be continued physically, they should be continued online. They were very happy with the online, although there were some connectivity issues, but they say that the health of their child is more important. Classes also should be continued. So if this online classes continue, we are going to have a big problem because on one side the teachers are going to be physically giving a lesson in class, at the same time they will have to also give online. So our teachers are having a lot of problems. फोंड्या कुटी हायस्कुलात फिजिकल आनी ऑनलायन दोन्ही क्लासींचेर भर Produce goods and services. So I have marked here arrow, goods and services. Now who is going to purchase or going to consume these goods and services? Household. Okay. So the firm produce goods and services and the household consume these goods and services. We have doing both. In the class also there is a scope for the children to those who are not well, those who feel that they can't come, they can view the things from the home only, how we were teaching online. So online and in class both services are provided as far as possible. Definitely it is not like general classes, but still then it is manageable
children should not suffer because of this situation. That is the precautionary measures which all of us should take. म्हापशा हायस्कुलांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळून क्लासी सुरू. And we saw that the children also are following the guidelines and the instructions given to them. And all our staff members are very cooperative for smooth functioning of our classes. पेडणेच्या हायस्कुलांनी 70-75% भुरग्यांची हाजेरी. आता तितले प्रिकॉशन घेवन स्टार्ट केल्ले आसा. आतांच म्हटलें तशी भुरग्याची बॅग हिस्ट्री आमकां खबर ना. एक पॉझिटीव मायंडसेट दवरून हे स्टार्ट आसा. आज वेळ कशी जातली 53 भुरगे. आज पारसे सायडीचे आसले. पारसे तुले त्याच्यानंतर भाईडवाडा पेटीवाडा या भागातल्यान तुकावाडा देववाडा आणि लागींचे भुरगे अशे सगळे आज 53 भुरगे आपले. त्याच्यापैकी 39 भुरगे आहेत प्रेझेंट आसात आणि 14 भुरगे ॲबसेंट आसात. तेन्ना सर्वसाधारण परवाचे दीस अशेंच जाल्ले की 40 भुरगे प्रेझेंट आसले आनी 13 भुरगे ॲबसेंट आसले. आज 39 प्रेझेंट आसा 14 ॲबसेंट. साधारण रेशो जर आमी पळोवंक गेल्यार 75% भुरगीं प्रेझेंट आसात, 25% भुरगे ॲबसेंट. त्यामुळे टिचरांक एकच पोर्शन तशें पळोवंक गेलें जाल्यार 2 वेळा शिकोवचो पडटा त्या दीस आनी दुसरे दीस 2 वेळा, म्हणजे एकूण 4 वेळा शिकोवचो पडटा. एक सब्जेक्ट तातूंतलो एक पोर्शन हो सद्या 4 वेळा शिकोवचो पडटा. एक दीस 2दा, दुसरे दीस 2दा अशें आसा. पण ताका इलाज ना. आमी हे सगळे अपेक्षीत धरलेले आसा. त्या पद्दतीन आमी टायम टेबलय केल्लें आसा. प्लस आमी आज पासून 11वीची लेक्चर ऑनलायन सुरू केल्ले आसा. त्यामुळे खरें टिचरांचेर बरोच लोड येयल्लो आसा. आमकां बरे तशेन स्कुलान आपयले आनी सॅनिटायझर बीन दिल्लो आनी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून सांगले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादयचेर बीजेपीतूच फाटे. कोर्टाची ऑर्डर सगल्यांक मान्य आसतली म्हूण गोंय, कर्नाटक, तामिळनाडूचो बीजेपी प्रभारी CT रवी उलयला. म्हादयचेर खोदून विचारलें तेन्ना ताणें तोंड उगडलें. कर्नाटकान म्हादयक बेकायदेशीर फाटे फोडल्यात ताचें विचारल्यार तो खंय गोंयच्या मिडियाचो तर्क. आदलो पर्यावरण मंत्री आल्लेकार म्हणटा हो विशय दोनूय सरकारांनी एकठांय बसून तडीक लावपाचो. पार्टी मजबूत करते हो तब मादे का इशू आएगा बार बार, तो इसके बारे में आपको न्यायालय में है, न्यायालय का आदेश कर्नाटक भी पालन करेंगे और गोवा में पालन करेंगे. हमारा पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, गोवा कर्नाटक का एक ही है. ओके, लेकिन कर्नाटक का बार दिखा है कि वो गवर्नमेंट ऑर्डर अभी तक आई नहीं, फिर भी वो काम चालू कर रहे हैं कंटिन्यूसली. उन्होंने डाइवर्ट भी किया है. कोर्ट का आदेश अभी तक आया नहीं, फिर भी तो हम कैसे विश्वास करें कि आज जो संगठन मजबूत करने के लिए आया हूँ, बाकी विषय पता नहीं है. न्यायालय में है, न्यायालय आदेश सभी कर्नाटक और गोवा दोनों प्रांत पालन करेंगे. एक ही व्यवस्था है. भाजपा गोवा जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक जैसे गोवा है. भाजपा के लिए, राष्ट्रीय भाजपा के लिए गोवा कर्नाटका दोनों एक ही है. लेकिन कर्नाटक उन्होंने ऑलरेडी डाइवर्ट किया है. ये आपका भावना है. तो इशू दोन्ही सरकारांनी बसून सॉर्ट आउट करपाचो इशू आसता. गोंयकार म्हणून आमचें एक मत आसा, थंयच्या लोकांचें कितें मत आसा, हे सगळे इशू ते बसून सॉर्ट आउट करतले. हांगासर आमकां जे प्रभारी म्हणून जे दिल्ले आसात CT रवी, हे पक्षा कडल्यान आयिल्ले आसात. पक्षाचें हांगासरलें काम जें आसा त्या कामा खातीर ते आमकां हांगासर मदत करपाक, मार्गदर्शन करपाक, आमचे पक्षाच्या संघटनेच्या बाबतींतले कांय इश्यूज जे आसात ते सॉर्ट आउट करपा खातीर म्हणून आयिल्ले आसात. ते पक्ष संघटनेच्या लेवलाचेर आमकां निश्चितपणान मदत करतले. गव्हर्मेंट लेवलावेले इश्यू आसात ते गव्हर्मेंट सॉर्ट आउट करतले. बीजेपीचो नवो अध्यक्ष JP नड्डा देशभर भोंवडेर भायर सरता. गोंयान खंय 20-21 डिसेंबराक यो येता. 24 तारखेर आमचो संविधान दीस मनोवपाक जाय, त्या संदर्भातली माहिती तांच्यांनी आमकां दिली. आनी सगळ्यान ते आज जे मुद्दम आयिल्ले ते आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी हे देशभर सगळ्या राज्यां भितर दौरो करपाचे आसात आनी त्या दौऱ्याचें प्लॅनिंग करपाक लागून गोंया भितरूय आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष येवपाचे आसात. ताणे एक 20
किंवा 21 डिसेंबर असे 2 दीस तांचो दौरो जातलो. त्या संदर्भातलें एकूण प्लॅनिंग कशा पद्दतीन आमी करपाक जाय ह्या संदर्भातलें सांगपाक लागून आनी तें मार्गदर्शन करपाक लागून ते आमचे कडेन आयिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे सकयल संवसारीक दिव्यांग दिसा निमतान 4 डिसेंबरासावन सगळ्या तालुक्यांनी दिव्यांग शिबिरां जातलीं. 11,500 दिव्यांग नोंद जाल्यात. तांकां युनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड दितले. तांकां सरकारी स्किमी चुकूंक जायना म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. दिव्यांगां विशीं खंयचेंय खातें घाळपणां करता जाल्यार खात्याच्या मुखेल्याक खंय जबाबदार धरतले. ताका मेळपी सुविधा पासून वंचीत उरचो न्ही. त्याच बरोबर ताका युनिक डिसेबिलिटी कार्ड मेळचें. ताका जी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची पेन्शन मेळटा म्हणजे ताका जी स्कीम चालू आसा अंडर द DDSSY ती स्कीम ताका अवेल जावची. म्हणजे ताज्याय खातीर आमी हो कॅम्प खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत हे फावटी करपाचो ठरयला. गोंयांतल्या सगळ्या विशेश करून पंचायतींनी हेजी नोंद घेवची, म्युनिसिपालिटींनी हाजी नोंद घेवची आनी आपआपल्या वार्डांत अशा पद्दतीचे कोण डिसेबल मनीस आसा तांकां हाडपाक सुद्दां शक्य जायना आसत जाल्यार तेंची व्हेहिकलची अरेंजमेंट करून तांकां कॅम्पाच्या जाग्यार हाडचें. जेणे करून म्हणजे आमचे स्पेशल एलेम्को ह्या कंपनीचे इट इज अ स्पेशल डॉक्टर्स म्हणजे ताका आमी म्हणटा की तांकां फिजिओथेरपी एडवायज करतले किंवा ताका लागपी आजुनूय वेगळे इक्विपमेंट आसूं शकता जे आमच्या आत्तां तकलेन येना. म्हणजे जशें म्हटलां की आमी लोकोमोटर डिसेबिलिटी जे डिसेबिलिटी जी म्हटलां तितूर वेगवेगळ्या पद्दतीची डिसेबिलिटी उरता आनी त्याच्या खातीर लागपी वेगवेगळे एक्सरसायज आसता, फिजिओथेरपीज आसता, त्यो एडवायज ह्या कॅम्पांतल्यान केल्यो वयतल्यो. आनी जी डिपार्टमेंट हाज्या फुडें रोस्टर मॅनेज करचे ना पळय न्ही रे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वील बी पनिश्ड फॉर दॅट पर्पज. हांवें ताका ऑलरेडी सांगलां खंयच्या डिपार्टमेंटान जर रोस्टर मॅनेज करूंक ना न्हू रे जाल्यार त्या डिपार्टमेंटाच्या हेड ऑफ आहा पळय न्ही ताजी इन्क्वायरी सुरू कर म्हणून. मास्क घालिनाशिल्ल्यांचेर कारवाय जातली. 100 रुपयाची फायन 200 केल्या. म्हाका दिसता आयच्यान आमी फक्त 100 रुपीज चार्ज करताले बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वील स्टार्ट चार्जिंग फॉर द 200 रुपीज फॉर दोज हू आर नॉट युजींग द मास्क. ताच्या खातीर 200 रुपया चार्ज करपाक सुरू करपाक जाय जेणे करून एटलिस्ट लोक कंपल्सरी एटलिस्ट पब्लिकान आसतना मास्क हो कंपल्सरी वापरतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचो एकवट, गोंयचो आवाज आनी गोंयच्या राखणदार कोळशाड गांवांनी वातावरण तापोवपाचे तयारेंत. तमनाराची पावर लायन खंय फक्त मुरगांवचो कोळसो कर्नाटकांत व्हरपी ट्रेनीक पावर सप्लाया खातीर. आमदार मंत्री पाउस्कार तमनाराचो PR करता. पावर लायनीचो खंय लोकांक 24 वरां लायट, रोजगार, काम धंदो आनी CSRचोय फायदो. NGOची ज्ञानां नाकात. 400 kV लायन जी आमच्या सरकारान सांगलें इट इज फॉर पॉवर तें आमी प्रूव केलें. इट इज नॉट फॉर पॉवर, इट इज अ ट्रान्समिशन लायन. आनी ही पळय सांगड येता कोलें इट इज बेजिकली ती ट्रेन पळय कोळसो घेवन मोर्मुगांवसान येतली तो ट्रेन पुश करपाक कित्याक तो दोंगर कसो वयर चडाय काडची पडटा. गोंयचो एकवट, गोंयचो आवाज, गोंयचे राखणदार हे सगळे मेळून सगळ्या कडेन प्रत्येक गांवांनी प्रेजेंटेशन करता, अवेरनेस दिता. आनी आयजू पळय म्हापसा तुमी पळयलें जाल्यार खुबशे व्हडल्या संख्यान लोक आयिल्ले आसात. म्हणजे हितून कळून येता की गोंयकाराक कितलो गोंयचो मोग आसा आनी गोंयकाराक हेंय बीन खबर आसा की जें कितें सरकार करता पळय तें बरोबर न्हू. फाल्यां मोले गांवाक ह्या प्रोजेक्टाचेर 24 वरां लायट मेळटली. तेंचो हेल्थाचो जो विशय आसा तो सुटावो आमी करतले. हो हेल्थाचो विशय तांकां आमी तेंची हेल्थ पिड्यार करून हो प्रोजेक्ट जावचो ना. जॉबाचो विशय आसा गांवच्याच लोकांक प्रायोरिटी दितले. तामनार प्रोजेक्ट जो आसा जी एजन्सीचो CSR जो आसा जवळ जवळ 1500 कोटीचो प्रोजेक्ट तो. हेजो CSR जो आसा त्यांनी सांगला ते पयशे जे आसा ते आपूण सगळे पयशे मोल्या वाठाराक प्लांटेशन करपाक, अंगणवाडी, प्रायमरी स्कूल ब्युटिफिकेशन, ग्राउंड ब्युटिफिकेशन, टेम्पल ब्युटिफिकेशन, रस्त्यार सोलर स्ट्रीट लायट अशे विविध तरेचे आपूण करून दिता म्हटलां. एनवायरमेंटा बद्दल उलोवचें जाल्यार मोल्या कोणीय येवपाक जाता. आमी समर्थ आसा तेंचे कडेन एनवायरमेंटा बद्दल. आमच्या पुर्वजांनी 1961 गोंय स्वतंत्र जावचे पयलीं सुद्दां आमच्या पुर्वजांनी आमच्या गांवच्या लोकांच्या पुर्वजांनी हें मोल्या राखून दवरलां. पूण ह्या गोंयच्या खातीर गोंयच्या फुडल्या 10 वर्सां खातीर जो तामनार पावर प्रोजेक्ट जो आसा गरजेचो आसा. प्रत्येक नागरिकांनी कर्तव्य जे आसा ताका सपोर्ट करचो. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया.
महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्लींतल्या वाडटे कोविड केशींची दखल घेवन सुप्रीम कोर्टाची राज्यांक नोटीस. 2 दिसांत रिपोर्ट मागला. हॉस्पिटलांत कोविड दुयेंतीची कुयदाद कशी दवरतात, जाय तितल्यो खाटी, ICU खाटी आसात काय ना ह्या गजालींचो स्टेटस रिपोर्ट मागला. राज्यांची तयारी नासल्यार डिसेंबर मेरेन परिस्थिती हाताभायर वतली म्हूण कोर्टान भंय उक्तायला. गोंयचो मायनिंग प्रस्न केंद्र तडीक लावंक सोदता. मायनिंग गोंयची मुखेल गतिविधी आशिल्ल्यान तो प्रस्न सुटूंक जाय म्हूण केंद्रीय मायन्स मंत्री प्रल्हाद जोशी उलयला. गोंयची मंत्री, आमदार, खासदारांची शिष्टमंडळां प्रधानमंत्री, PMO, मायन्स मंत्र्याचे दिल्ली हुमऱ्या झरोवन आयलीं. केंद्राची ठोस कांयच हालचाल ना. सुप्रीम कोर्टांतय केस फुडें सरना. वीज मंत्री निलेश काब्रालान पावर डिबेटीक टायम दिलो. येतो तो बुधवार 25 नोव्हेंबर EDC कॉम्प्लेक्साचो वेन्यू. सांजे 4 टायम. वीज मंत्री निलेश काब्रालाक पावर डिबेट करपाची तांक ना निमतां सांगता म्हूण आपान आरोप केल्लो. डिबेटीक गोंयकारूच जाय म्हणले उपरांत वाल्मिकीन चॅलेंज घेतल्या. आपान डिबेटीचो टायम आनी व्हेन्यू मागिल्लो. काब्राल बाबाक डिबेट फेस करपाक जालना, पळून गेलो आनी आतां ह्या BJPच्या पिळावळीक भायर घातल्या. उलोवपाक कांयच अर्थ ना ह्या लोकांक हे कितें उलयता ते. मात तरी विचार करपा जाय कितें उलयता आसतना. हे जर तुमकां सगळे मुद्दे मांडपा जाय आशिल्ले जाल्यार काब्राला डिबेटान देंवोवपाचो. आमी डिबेटाक रेडी आसा. वाल्मिकी नायकान पळय सरळ सांगला, आमकां इतलेंच म्हणपा जाय, काब्राला वेळ आनी जागो सांगुनी. पयर आपान कितें तरी तो वाल्मिकी आपण गोंयकार, हांव पार्टी उलयना, हांव गोंयकार, म्हजे कडेन डिबेट करचें. हांवें ऑलरेडी सांगलां की तुमकां डिबेट करपाक टायम फिक्स केल्लो आसा. फाल्यां परवां बुधवाराक 4 आमचे EDC हॉलांचो परमिशन घेतला. ओन्ली फॉर म्हणजे मिडिया एंड 1 to 1. इट कॅनॉट बी ओपन टू डिबेट. ना थंय गर्दी जातली. मजगती दर्यादेगेर मेळिल्ल्या चारकोलाचेर काब्रालान एक्टिविस्ट क्लॉड आल्वारेसाक धुलो. क्लॉडान लोकां कडेन खंय माफी मागची. What is this given which was kicked and shown by the so-called environmentalists who understands everything is charcoal. This is the first investigation report given by the Pollution Control Board, which is the official report given by them. As Environment Minister, I have asked them. आणि क्लाउड बाब येदो व्हडलो एनवायरमेंटलिस्ट जो आपण म्हणटा आनी सगळे गोंय वाचोवपाक सोदता आनी खंयचो जर कोळसो येवन ते केरी बीच खंय तिराकोल म्हणजे तिराकोलात लागीं खंय आनी तेजे मदले कितलेच बीच आसा. म्हणजे ही म्हाका चुकीची गोश्ट लोकांक दिशाभूल करपाचें हें जे आज हें केल्लें आसा म्हाका दिसता तेणें लोकां कडेन माफी मागपाक जाय. हू हॅज सेड दॅट दीस इज कोल वीच हॅज बीन बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन्स इट इज बीन अनलोडेड आनी खंय तरी सारकें अनलोडींग जायना म्हूण तो खंय तरी हांगा येयल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिल्ली आनी कांय राज्यांनी कोरोनाच्यो केशी परत वाडूंक लागिल्ल्यान कोरोनाच्या दुसऱ्या ल्हाराचो मार बसूंक जायना म्हूण महाराष्ट्रान भायल्या नेत्ल्यांक चाळण लायल्या. भायल्या नेत्ल्यांक वेगळी SOP केल्या. महाराष्ट्र दिल्ली प्रवाशांचेर निर्बंध. दिल्ली, राजस्थान, गोंय धरून भायल्यान ट्रेनी वा विमानान येतल्यांक कोरोनाचे नेगेटिव्ह रिपोर्ट सक्ती. बाकीच्याचे शिमेचेर स्क्रीनिंग. गोंयांत एंटी डेव्हलपमेंट लॉबीचो आदलो पर्यावरण मंत्री आल्लेकाराक दुबाव. कित्याक म्हणून रेल्वे डबल ट्रॅक हायवे एक्सपान्शनाक विरोध काय म्हूण ताचो प्रस्न. बेठोच विरोध म्हणटा तें ताका मान्य ना. साश्टींतले कांय नव BJP काँग्रेसी आमदारां बरोबर कुठ्ठाळची आमदार अलिनाय डबल ट्रॅका आड. तिका खंय सरकार कितें तें समजायतलो. की कांय लोकांक ह्या डेव्हलपमेंटाच्या विरोधान काम करपाची संवयच आसा काय कितें. कोकण रेल्वेक जांच्यांनी ओपोज केलो ताजे विरुद्ध आवाज उठयलो, आंदोलन केलें, तेच मनीस तशाच पद्दतीचे मनीस ह्या हातून आसात. आनी म्हणून म्हाका दिसता की अशे डेव्हलपमेंटाच्या प्रोजेक्टाच्या विरोधान काम करणारी एक एंटी डेव्हलपमेंट लॉबी आसा काय कितें, ती लॉबी हाजे फाटल्यान आसा काय कितें असो एक प्रश्न पडटा. दुपदरीकरण समजा आमी हाजें केलें रेल्वेचें, कोणाक कित्याक त्रास जावपा जाय कांय करना. सरकार सगळ्या पद्दतीचे तुमचे प्रश्न आसा ते सोडोवपाक तयार आसा. दुसरें आसा नॅशनल हायवेचें एक्सपान्शन आसा. आनी हे सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसात, रस्तो आसा थंय विकास आसा आनी म्हणून ह्या दृश्टीन सगळ्यांनी ताजे कडेन पळोवपाक जाय. आनी हांव
एनवायरमेंट मिनिस्टर आसलो किंवा आनी कितें आसलो म्हणून अशें न्ही, पण एक सामान्य नागरीक म्हणून म्हाका दिसता की ह्या भागांतले हो जो डेव्हलपमेंटाचे जे प्रोजेक्ट्स आसात हे प्रोजेक्ट्स जावपाची गरज आसा. म्हाका पण दिसता तुमच्या गव्हर्मेंटातली एक कुट्टाळची MLA आसा ती एका प्रकार विरोध करीत येयली. न्ही, हांव कोण हाका विरोध करता कितें करता ताजे बद्दल उलयना. ते भारतीय जनता पार्टीचीच आमदार आसा हें खरें आसा, पण तिकाय आमचे पक्षाचे आसात, मुख्यमंत्री आसात, ते सगळे तिका समजून ते सांगपाचो प्रयत्न चालू आसा की कितें हाचें आसा तें. आनी म्हणून बाकीचे सगळे जे विरोध करतात पळय तो विरोध चुकीचो आसा अशें म्हजें म्हणणें आसा. म्हापशां कुचेलीक खून जाला, मारून जाळा, केस रजिस्टर जाल्या. थंयचे 49 वर्सांच्या राजेश शेटकाराची बॉडी जाळिल्ले परिस्थितींत मेळ्ळ्या. पोलिसांनी 2 जाणांक ताब्यांत घेतल्यात. सुत्रां सांगता ते प्रमाण शेटकाराक आदी मारला आनी मागीर ताका जळोवपाचो यत्न जाला. म्हापशेचे पोलीस चौकशी करतात. थंयच्याच 2 जाणांक उखल्ल्यात. काल राती हांगासर राजेश शेटकर ह्या भुरग्याचो म्हणजे ते उर्फ खन्ना त्या भुरग्याचो हांगासर मर्डर जालो. मारून थंय हुलपायलो. आरोपींक संशयीत आरोपींक अरेस्ट केल्ले आसा आनी इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. पोलीस सगळे जाण PI सकाळी DYSP बी येवन गेले. हे कळ्ळें केन्ना? आमकां सकाळी उदर सादारणशे 10:30 सुमार कळ्ळें. पोन्ने गोंयची नोवेना मंगळारा सावन हे फावट लायव्ह इंटरनेटार. शिक्षा विजन आनी विजन हॉस्पिटलाचे दिवचले मोतीबिंदू चेकअप कॅम्पाक बरेपैकी रिस्पॉन्स. ल्युसीड ट्रेल्स एंटरटेनमेंटाचें लॉन्चिंग जालें. स्टार्टअप सुवाळो दबाज्यान. प्रियोळा प्रगती मंचाच्या रक्तदान शिबिराक बरो प्रतिसाद. पुणे उदका पुरवण पायपलायनीचो बुन्यादी फातर. गोंयच्यो एक अनलॉक खबरो. पोन्ने गोंयचे फेस्त 3 डिसेंबराक नोवेना मंगळारसावन सुरू. लायव्ह स्ट्रिमींग जातले. ह्या वर्सा मिस आसचे ना हांगसर. मिसां आसतली पूण तुमच्यान तातूंत भाग घेवंक जायना. मिसां सगळीं ऑनलायन आसतली. आमी ही मांडवळ कशी केलेली आसा, तुमी सदांच सकाळीं सकाळीं उठून हांगसर सॉंग मिसाक येतालेत न्हय, तर आमी 5 सांग पवित्र बोजोवन दवरलेली आसा. सॉंग तुमच्यान मिसान वांटो घेवंक जाता. घरा रावनूच तर स्टार्ट करूंक जाता आनी तुमची नांवय तुमकां आमी सांगल्यान दिवंक जाता आनी आमी तुमचे पासून मागतले हांगसर. सॉंग मिस जालें म्हणटच मागीर तुमच्यान तुमच्या वावराक वचूंक जाता. पूण तुमच्यान मागीर हांगसर उमावंकूय येवंक जाता. पळय, सगळ्या लोकांक हांगसर येवंक जायना, पूण तुमचे प्रतिनिधी म्हणजे डीनाक आमी घेतले. डीन थोडे फिरकोचो म्हणणं फुडारी कसो आसा, तांचे खाला म्हणणं तुमी सगळीं जाणां प्रत्येक फिरकोची गांवांतलीं आसात, तर एकलो आयलो तर तुमकां सगळ्या जाणांक तो हांगसर रिप्रेझेंट कसो करता. शिक्षा विजन आणि विजन हॉस्पिटलान मेळून दिवचले मोतीबिंदू चेकअप कॅम्प दवरिल्लो. जे पेशंट आहेत त्यांचं निदान, त्यांच्या रोगाचं निदान करून म्हापशातील विजन हॉस्पिटलमध्ये त्यांची मोफत शस्त्रक्रिया करण्याचा हा जो प्रकल्प आहे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे यांचा तो अतिशय अप्रिशिएट करण्यासारखा. जे बरेचसे लोक आहेत ज्यांना वाटतं की आपलं वय झालं आहे, ऑपरेशन कशाला पाहिजे, परत बरेचसे लोक असतात आता कोण खर्च करणार किंवा मेडिकल कॉलेजमध्ये कोण जाणार, तिकडे इतकी गर्दी आहे, अशा प्रकारचे जे त्यांचे विचार असतात त्याच्यापासून त्याचा एक वेगळा फाटा देऊन डॉक्टरच त्यांच्या दारात किंवा त्यांच्या गावात येण्याचा हा जो त्यांचा उपक्रम आहे तो अभिनंदनीय आहे. आज जो कॅम्प केला आम्ही, आजची आता ऑपरेशन आम्ही सगळी सोंपली, प्रॉब्ली हांगासर आमकां 1 म्हयनो, मागीर आमी परत दुसऱ्या वॉर्डान करपाची आमची हे आसा. फेज वायज आमी हो बिचोली तालुका परती सद्या मर्यादीत आसा, जी अर्बन एरिया बिचोलीचे आसला तो पर्यंत आमी हो कॅम्प करतले. 45 पेशंट कॅटरॅक्ट डिटॅक्ट जाल्ले आसात. सो हे जे डिटॅक्ट जाल्ले पेशंट आसात तांकां आमी कॅटरॅक्ट सर्जरी करतली. प्रायवेट पेशंट रोज हांव दिवसाक 10-15 ऑपरेशन करता. तातूंत हांव कितें करतलो, म्हजी जर एक दिवसाक 7-8 आसली जाल्यार आनी एक 8-10 हांव कॅम्पाचे पेशंट घातले. ल्युसीड ट्रेल्स एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेडाचो लॉन्चिंग सुवाळो दबाज्यान जालो. Platform which Suraj came to us and we thought like this is the need of the hour because most of the people are online and they want to share their experience when they're traveling and this is the ultimate platform. The MHA gave us the permission to restart. So whether it was restaurants, whether it was hotels, what are the SOPs that are being followed by different hotels and restaurants to ensure the safety for their guests and how to make the guest feel comfortable.
So this was another aspect that they have also worked on, and together with that, for marketing purpose, for the hotels, for the restaurants, was the next step. See, in short, we are trying to create an online platform that will support travelers around the world. We will also let people around the world upload their vlogs on this platform. We have a segment called Lounge. See, nowadays, anybody looking at probably making travel vlogs, everybody is traveling. There's only one platform which is very popular. I don't want to name it, but there's only one platform which is very popular, and they go there and upload it. But on that platform, there is everything around the world, right? From short movies to probably anything else. I mean, every other category it is there. But on this, it is only going to be travel, global travel. That's what they can do. प्रियोच्या प्रगती मंचान रक्तदान शिबीर दवरिल्ले. शिबिराचे महत्व कितें? जर शिबिराचे महत्व हे एक पूल तयार करता, पूल कोणा कडेन तयार करता जे रक्त जाय तेका आनी कोणाचे खंयचो ग्रूप जो रक्त लागतले त्या संदर्भात एक आमकां पूल मेळटा आनी ती वाट आमकां त्या डोनरा कडेन वचपाक मेळटा आनी अशा तरेच्या आपत्कालीन परिस्थितीन आमकां त्या डोनराक फोन करून सांगचें पडटा की बाबा अमके अमके पेशंटाक रक्तदानाची गरज आसा, तूं थंय वचून पर्सनली ताका रक्त दी किंवा फ्रेश ब्लड दी, अशें काही गोश्टी सांगपा खातीर हे रक्तदानाचे कॅम्प हे खूब म्हत्वाचे आसा. आतां पर्यंत 50 परस जास्त वेळा हे रक्तदान केल्लें आसा. बेळगांव 2 वेळा केल्लें आसा आनी जेन्ना सुरवात केली तेन्ना आमकां एक रेग्युलर कार्ड दिताले आनी म्हाका खबर नासली की म्हागेले इतके वेळा जातले रक्तदान आनी म्हाजी 2दा जातली. कुंडय उदका पायपलायनीचे कामाची बुन्याद घाली. रिजर्वर जे बांदपाचे आमी हेच हितून घेतला. जल जीवन मिशनाक चडशे आमी स्टोरेज समज सगळ्या कडेन आसत प्रत्येक तालुक्याक जाल्यार हे उदक सगळ्याक सप्लाय जातले. आतां लोकांनी घर बांदता, लोक हांगा घर बांदता, तो तेज्या वयर घर बांदता, तो तेज्या वयर घर बांदता आनी आमकां मागीर ब्लेम करता बरें एक्झिक्युटीव. आमी तशें म्हणना, आमचें काम जें आसा लोक टॅक्स भरता, आमी सगळ्याक उदक दिवपाक जाय, पूण आमचें तें काम चालू आसा. आमचें हें जल जीवन मिशन जें आसा हितूंतल्यान कितल्याय वयर घर बांदलेलीं जाल्यार आमी तांकां उदक पावयतले. 5.6 kilometer line, which is 300 mm DI pipeline, which goes from this reservoir 300 ml from Pune to Madkai. There is a Madkai reservoir near the industrial estate of Madkai. This particular line will take 300 cubic almost say about 800 cubic meter of water a day minimum, which supply to the village panchayat of Madkai and a part of the Pune panchayat. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.